दोन भुतांच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्यांच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण शिरेंकार आनी अलेक्सांद्रेकार आनी त्या भायर सिलिसेचे आनी आजेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले, पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासले. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किर्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाचे उजव्याक उबो आसलोलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाचे उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण ताणीं व्हडल्यान हुयली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी गोव्यांनी आपली आंगावेली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक. आमचो सबाब जातलो, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवून ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगोडटलो. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या साकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराचे नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मनशां ताय शिडूक रावात, ती तुमकां धरून धर्म सोबेंत व्हरतलीं आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मारतलीं. म्हजे पासत अधिकारान आनी राजा मुखार तांचे आनी अणभवाट्याचे फुड्यांत तुमी गोवायकी दिवचे खातीर तुमकां व्हरतलीं. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें हाचो हुस्को धरूं नाकात. ते घडयेर
तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो. कित्याक उलयतलीं ती तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भयणीक आनी आवय बापूय पुता धुवांक लावन दितलीं. भुरगीं आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतलीं. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यान थीर रावात, तींच थारोन जोडटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. ताका शारा भायर व्हेलो आनी फातरांनी मारलो. नियाळाक आदार. शिक्षक आपल्या विद्यार्थीची वायट खबर आयकून दुखी जाता. आपूण नितायेर हाडटलो म्हूण चिंतून ताका समजायता. ताच्या वायट कर्तुबांक लागून ताचो फुडार पिड्यार जातलो हाची जाणविकाय दिता. बरे भाशेन विद्यार्थी आयकून घेता, पूण घरा वचून आवय बापायक परतेंच सांगून शिक्षकाचेर आरोप घालता. भुरग्याचे आयकून आवय बापूय इस्कॉलांत कंप्लेन दिवन ताका नोकरे वेलो निकाळटात. आपल्या बरेपणाचे वायट परिणाम पळोवन लॉजीक सांपडूंक काळजाचो आटाक जावंक शिक्षक सोमता. आयज परब समर्पीत हांव भाग्यवंत इस्तेवाची. लोकां मदें बरो मान आसलोलो, पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन भरलोलो देखून सिसांनी ताका विंचलो. ताचे वरी जेजू व्हडल्यो खुणा आनी विजमितां करतालो. स्वतंत्र जालेल्या मनशांची देवस्थानांतल्यान कांय जुदेवांक ताची नसाय जाता. तो पवित्र जाग्यांचे निसंटन करतलो आनी मोजेजान दिलेल्यो रिती बदलतलो म्हणटा ते आमी आमच्या कानांनी आयकना म्हूण फटकिरी गोवायकी दिवन ताका फातरांनी जिवेशी मारतात. शुभ वर्तमानांत जेजू मनशाताय शिडूक रावंक शिकडायता. बरें करतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचे आदार आसतलोच, पूण शेवटाक पर्यान थीर रावत तोच थारोन जोडटलो म्हूण जेजू सांगता. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक आदाराक वेता, पूण आमचेंच नांव पिड्यार करता. भाग्यवंत इस्तेवाचे जिविताचें उदाहरण घेवंक तें आमी घेवया. मनशांनी ताचो कुडीचो जीव काडलो, पूण आत्मो जेजून आपले वेंगेंत घेतलो. तर आयज आमचो तराव जावन दी पवित्र आत्म्याचे बळान जेजूचो वावर करूया.